जीवी जम्ब पर बाजव सोमंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है तेज तम अंश पर कान्हा जीवी कंस पर तो मलिष्य बस कर शिवराज है. अशा आमका शिवराज एक स्वप्न कशा हांगा लाभलेलं आहे आमच्या या भारतभूंय. तशें दुसरें स्वप्न म्हटल्यार नरेंद्र मोदीजी ज्यांच्या उत्स्फूर्त अशा सगळ्या धोरणांनी आज आम्ही आमचं सुराज्य आम्ही आज पळयतात. त्यांच्यानी गेली 4 वर्सां जशें शिवाजी महाराजान सुराज्य हाचे स्वप्न दाखोवंक नासलेले फक्त भूगोल दाखोवंक नासलो कसो आसचो तशें दाखयले. गेल्या 5 वर्सांच्या राजवटीत नरेंद्र मोदीन आमकां आमचे सुराज्य कशें आसचें अशें दाखयलें. त्याच्याच खातीर 370 कलम ट्रिपल तलाक ते आयज पर्यंत जे आयज आमी जेच्या खातीर जाल्ला CAA जो ऍक्ट आसा तो आमचो इम्प्लिमेंट केला. त्याच्या खातीर तुम्ही हे सगळे जमला तुमच्या सगळ्यां खातीर मोठ्यान ताळयो जावच्यो. बोला बोला भारत माता की बोला बोला भारत माता की वंदे वंदे. अमित शाह यांका सपोर्ट करपाक लागून आणि त्यांच्यानी जो देशाच्या हिता खातीर जो CAA हो ऍक्ट केल्लो आसा त्याका समर्थन दिवपाक लागून जमलेलो आसा. त्याका लागून सगळ्यांचे हांव परत एकदा स्वागत करता. जय हिंद जय गोमंतक. आज ऐतिहासिक अशी रॅली आम्ही काढलेली असा. CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट ऍक्ट हो हालींच पारीत जाला आणि त्याच्या समर्थनार्थ भारतीय जनता पार्टीन केल्लो ऍक्ट याच्या समर्थनार्थ आज न भूतो अशा पद्धतीची ही रॅली आम्ही तालुका दिवचल तालुका आणि पर्ये मतदारसंघ अशी मिळून काढलेली असा. कारण एक बरो ऐतिहासिक निर्णय आणि क्रांतिकारी निर्णय भारतीय जनता पार्टीन आपल्या कालच्या यातून घेतलेलो असा. ज्यातून आमकां सगळ्यांक खबर आसा सिटीजनशिप अमेंडमेंट ऍक्ट काही आमचे जे अल्पसंख्य असले ज्यांका अजूनपर्यंत भारताचे नागरिकत्व नसले आणि ते निर्वासित अशा पद्धतीचे जीवन किंवा जगणे आपल्या देशात जगताले पण खंयच्याच तरेचो त्यांना अधिकार नासतले अशा लोकां खातीर अशा नागरिकां खातीर देशाच्या अशा बांधवां खातीर भारतीय जनता पार्टीन एक क्रांतिकारी निर्णय घेवन सिटीजनशिप अमेंडमेंट ऍक्ट करून त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिवपाचो जो निर्णय आणि ऍक्ट जो पारित झाला त्या संदर्भात आम्ही खरे म्हणजे पक्षाचे खूप तऱ्हेन अभिनंदन करता आणि पक्षाक धन्यवादही दिता. CAA हो ऍक्ट जो आसा आयज जेन्ना आमकां इंडिपेंडन्स मेळिल्ली आणि जेन्ना आमचे 1947 भितर जेन्ना सेपरेशन जाल्ले पाकिस्तान आणि इंडिया हाचे जेन्ना सेपरेशन जाले तांणी सेपरेट कंट्रीज दिल्यो. 1/3 आमचो जागो आयज आमी पाकिस्तान आनी बांगलादेश मेळून 1/3 जागो आमी जो आशिल्लो इंडियाचो तो आमी पाकिस्तानाक आनी बांगलादेशाक दिलो. त्या वेळाचेर कितें काय म्हळ्यार इंडिया ही सेक्युलर कंट्री हे सांगपा खातीर कोणाकच आमकां गरज ना. आयज हांगा सगळ्या रिलिजनाचे लोक हांगा रावतात. तुम्ही हिंदू म्हणात ख्रिश्चन म्हणा मुस्लिम्स म्हणा वेगवेगळे कास्टचे लोक रावतात. हांगा कसलोच भेदभाव न करता ह्या देशा भितर लोक रावतात. आयज जेन्ना म्हाका खबर आसा की हांव खुबशे लोकांक म्हजे मित्र आसात जे हांव पुण्यान शिकपाक आशिल्लो हांव मुंबय शिकपाक आशिल्लो बरेचशे आमचे बिझनेसवाले आनी दोस्त आसात जे दिल्लीच्यान आसात जे कॅलकटाच्यान खुबशे लोक आसात हांव जांकां वळखता. ते लोक जेन्ना हांव थोडे स्पेशली सीख लोक जे आशिल्ले जे तुमचे पाकिस्तानच्यान इंडिया भितर जेन्ना आयले हांव जाणा ते जेन्ना हांगा झोपडपट्टीन रावताले. हांव एक पर्टिक्युलर म्हजो दोस्त आसा गुरजीत सिंग म्हणून आशिल्लो जो आता बांद्रा रावतालो तो आज अमेरिकेचो शिफ्ट जालो. ताचे दोन्ही भाव अमेरिकेक रावतात. तर ताच्या घरा भितर हांव गेल्लो तो तुमच्या धारावीच्या झोपडपट्टीन रावताली ताची फॅमिली. तर हांव तांच्या घरा मुद्दाम गेल्लो त्या वेळाचेर. हांव तुमकां 30 वर्सां पयलीं हांव जेन्ना मुंबय शिकपाक आशिल्लो तेन्नाची गोश्ट सांगता. तर ताच्या वडिलांनी म्हाका जेन्ना मुद्दाम सांगिल्लें की बाबा आपूण कितले त्रास काडले आमी जेन्ना आयले पाकिस्तानच्यान जेन्ना इंडिया भितर आयले आमकां कसो त्रास जालो आमच्या ताजे थोडे रिलेटिव्जाक थंय मारून उडयले. सो हे चडशे आतां इंडिपेंडन्स जावन इतली वर्सां जाल्या नंतर चडशे लोकांक हे खबर सुद्दां नासतले गोंयच्या सारक्या जाग्याचेर हे खबर सुद्दां नासतले की बाकीच्या ज्या भागा भितर लोकांनी कशे सोंसले ते. आज तुम्ही आसामा सारख्या जाग्याचेर वचात तुम्ही आज वेस्ट बेंगॉला भितर वचात आयचे परिस्थिती अजूनही आयज ज्या तरेची परिस्थिती आसा वेस्ट बेंगॉला भितर तुमकां कळटले आसामा भितर नॉर्थ इस्ट भितर तुमकां कळटले. तर आयज हे ज्या लोकांक बांगलादेश ज्या लोकांक पाकिस्तान ज्या लोकांक अफगाणिस्तान ह्या देशांतल्यान जर कोणाक जर शिफ्ट जावपाचें आसा जाल्यार हे तेन्ना
तुमचे लियाकत आणि नेहरूच्या त्यांना पॅक्ट जाल्लो पॅक्टा भितर क्लियर कट म्हणिल्ले गेल्ले की बाबा आम्ही इंडिया भितर जे लोक पाकिस्तानांतल्यान आयला तांकां आमी सतोवचे ना. त्याच प्रमाणे जे इंडियाचे जे मायनॉरिटी लोक असतात, जे सीख असतात, जे ख्रिश्चन असतात, जे हिंदू असतात, जे जैन असतात, जे थंय पाकिस्ताना भितर रावतात तांकां सतयले वचचे ना. तर तुम्ही विचार करात, आयज जर जी परिस्थिती आसा, आयज पाकिस्तान पळया तुम्ही, आज बांगलादेश पळया तुम्ही, पाकिस्तानाची आयज अशी खराब परिस्थिती आसा. आयज सबंद जगा भितर पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री म्हणून ओळखली वता. तर आयज बांगलादेशा भितर इकॉनॉमिक स्लो डावन भयंकर आसा. थंय चड फक्त जर ढाका जर पळयत तुम्ही, ढाका सोडून खंयच डेव्हलपमेंट म्हणटा ती ना. तर आयज जर कोण लोक जर आमचे हिंदू जे बांधवांक जे प्रॉमिस केल्ले तांकां सगळ्यांक जर आज येवंक सोदतात, जर हो एक सुंदर अमेंडमेंट आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आनी बाद अमित शाहान केल्लो आसा, ताका आमी सगळ्यांनी मेळून सपोर्ट करपा जाय. आनी आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हो मुद्दाम व्हडलो आनी बीजेपी आमचे बाब सतीश बाबान पार्टीच्या वतीन हो जो स्टँड घेवन आज रॅली काढली ताचे बद्दल हांव तुमकां मुद्दाम कॉंग्रॅच्युलेट करता. भारताच्या लोकसभेत आणि राज्यसभेत सिटीजन अमेंडमेंट बिल जेका आमी म्हणटा ह्या देशाचो नागरीक कायदो करपाचे बिल लोकसभेत पास जाले. ह्या देशाचो नागरीक बिल करपाचे राज्यसभेत पास जाले आणि हो सिटीजन अमेंडमेंट ऍक्ट जालो. माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि देशाचे होम मिनिस्टर माननीय श्री अमितजी शाह यांच्यानी हो ऐतिहासिक निर्णय, हे स्वप्न आशिल्ले तसे पळोवंक वचत जाल्यार राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी यांचे, तुम्ही जर आज जो पक्ष विरोध करता त्या काँग्रेस पक्षाचे सगळे नेते त्या सिटीजन अमेंडमेंट ऍक्ट हाजेर उलय दिल्ले आसा की ह्या देशात हो हिंदू बाहुल्य देश आसा, तरी सुद्धा आम्ही हांगासर हिंदू आसतले, मुस्लिम आसतले, ख्रिश्चन आसतले, सीख आसतले, इसाई आसतले, पारसी आसतले, असले सर्व धर्म समभाव सगळे लोक रावता आणि सुखात रावता. आमच्या देशाची फाळणी 1947 जाली आणि पाकिस्तान देश तयार झालो. आणि त्याच्या वेळार खरे म्हणजे जी हिंदूंची संख्या पाकिस्तानात आशिल्ली ती 27% आशिल्ली. आणि आज जर तुम्ही हिंदूंची संख्या पाकिस्तानात पळयत जाल्यार ती फक्त 3% आसा. हाचे कारण कितें हे सोदप अत्यंत गरजेचे आसा. म्हणजे ताजेर एक तर जुलमी अत्याचार जालो, ताचे बाटाबाटी जाली किंवा ते स्थलांतरीत केले. आता स्थलांतरीत केले हे हिंदू लोक येतले खंयसर, स्थलांतरीत केल्ले हिंदू लोक हे परत एकदा भारत देशात आयले. 1971 पाकिस्तानापासून फाळणी जावन बांगलादेश तयार जालो भाषेच्या आधाराचेर. जे बंगाली उलयताले ते बांगलादेश जालो आणि त्या उपरांत पाकिस्तान देश सेपरेट जालो. 1971 जे बांगलादेशात म्हणजे योगायोगात हिंदू असले, परत एकदा त्यांचेर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार जावपाक लागलो की तुम्ही हांगासर नाकात. म्हाका अनुभव आसा, हांव पाकिस्तानात तरी केन्ना वचूंक ना, बट बांगलादेशात एकदा वचपाची संधी मेळ्ळी, थंयच्या हिंदू लोकां वांगडा उलोवपाची संधी मेळ्ळी आणि त्या लोकांचेर कशा पद्दतीन अत्याचार जाता ही पळोवपाची संधी मेळ्ळी. मनाक वायट दिसले. बांगलादेशातले हिंदू लोक जे आसा हे कालांतरात स्थलांतरीत जाले परत एकदा भारत देशाकडे. पाकिस्तान आसतलो, बांगलादेश आसतलो, अफगाणिस्तान आसतलो, हे आमी म्हणटा की अतिसंख्येन असलेले मुस्लिम देश आसा, तेंच्यांनी आपल्याक मुस्लिम राष्ट्र म्हणून घोषितूय केल्ले आसा. मागीर थंय आशिल्ले अल्पसंख्याक हिंदू लोक जेन्ना ताचे त्रास जाता तेन्ना ते ह्या भारत देशाकडे आयले. आणि गेले 1947 पासून आयज पर्यंत हे सगळे लोक ह्या देशात रावता. ते घडे कदाचित फाळणीच्या वेळार ह्याच देशाचे भाग आशिल्ले, ते त्यांना चुकून म्हणजे आम्ही काही कारणास्तव म्हणा किंवा चुकून विभाजन झाले थंय रावताले, ते थंयसर गेले. मग त्यांचा अन्याय कसलो, त्याची चूक कितें, ताका थंय त्रास जाता म्हणून ते स्थलांतरीत येवन हांगासर रावले. आणि पहिलेच फावटी म्हणजे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशातल्या स्थलांतरीत जाऊन जे भारत देशात आयल्या तांकां या देशाचे नागरिकत्व दिवपा खातीर, त्या या देशाची सिटीजनशिप रायट दिवपा खातीर म्हणजे 1947 पासून आयज पर्यंत हे लोक स्थलांतरीत म्हणून तशेंच उरल्या. तांकां रायट्स अजूनय मेळना. त्या लोकांचो कसलोच अन्याय नासतना मागीर ते आमचे हिंदू भाव आसात, ते आमच्यातलेच आसात. मागीर ते सीख आसूनी, इसाई आसूनी, मागीर ते क्रिस्तांव आसूनी,
जे जे अल्पसंख्याक असले त्या सगळ्यांचे त्रास जाताले आणि ते जर ह्या भारत देशात परत आयले आणि आमच्या पहिलेच फावटी माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजीच्या नेतृत्वा सकयल तांच्यानी आमी तांकां ह्या देशाचे नागरिकत्व दिवपाचो कायदो ह्या लोकसभेत आणि राज्यसभेत पास केलो त्याबद्दल आम्ही माननीय मोदीजी हाचे अभिनंदन करता, माननीय अमित शाह हाचे अभिनंदन करता.